चिल्ड्रन पार्क शिवाजी कमिटी डिसिजन विदाउट कमिटी तुम्ही कसे डिसिजन घेता? कोण डिसिजन घेणार? कोण मीडिया आहे ना? अरे कोण डिसिजन डिस्कशन आला पण हे तो हीच की कंट्रोवर्सी तेच म्हणतात की अरे डिस्कशन आला पण तू डिस्कस कर कोणी डिसिजन घेतला तू डिस्कस कर डिस्कशन आला मागील डिस्कस करपाची ना किती म्हणतात गरज आहे पॉइंट गेलो आय पॉइंट गेलो विसाम झालो तुका विसाम म्हणता गरजे प्लेस हवया आम सेकंडेड केला सोल्युशन इनकोर वोटिंगा का कोण सेकंडेड करता तितले म्हाका सांगतो या करपाकूच जाय करूंकच जाय वाय तो इतले भितर कित्याक रे खंय बाजारात येणार तेका तेंच्याला तो ट्रायबल सेंटरात किती तरी बांधला 2 लाख मेड्या हय महिन्याक तो इनांदर कमरे म्युनिसिपालिटी हाता की पाता उसको पायना 2 लाख म्हणलं तो असो व्यक्ती की आवय तिथं आवय तिथं आणि धाकट्या मुलांनी आपल्या फ्युचरला तो यूज करतात मग सा ट्रायबल सेंटरला धाकटी मुलगी खवत नाही नागती मुली मतलब आमचं फ्युचर पूर्वी अरे एवढी या त्याची नागरिक जाऊ शकता त्यांच्या या माणसाची लीडरशिप आणि आम देशाला लागू झाला तेच म्हणतात तुम्ही ते काय प्रॉब्लेम ना ठीक आहे बट एक बरे सगळ्या जपायचं जे मुली तो वाईट झालं अशी नाही जे अरे ट्रायबल सेंटर बॉल लागला रे होय बरोबर ट्रायबल सेंटर माझ्या मनात आहे की आम्ही बरं प्लेस सजेस्ट केलं तुझी वाला तो प्लेयर तो तुगे वाडा डिस्कशन आले तू डिस्कस कर वो तू आहे काय तू तुझे इशू सांगले आणि सांगले तुगे कमिटी जाबा नाही का बा तुम्ही तेच तू तुझे सीओ ये आय प्रपोजल मला स्पेसिफिकली बिरसा मुंडा जो केरळी प्लेस सजेस्ट केला सेक्रेटरी केला तू रेगुलेशन वोटिंगा घाल ट्रायबल सेंटर कुठे बनवलं
सिओ चेक तुझे म्हणा एक्टिव दिसतो बरा तो मास मोठे आवाज करतले आमी दिले आणि तो मास एस म्हण पण एसला आम्ही हांव ते व्हडले हेतू काढना पूण तुका एक सांगता आबोली आसतना आबोली परे तिने एक कितें तरी बांदलें चिल्ड्रन पार्क हें ते चिल्ड्रन पार्क मोडून वेलफेअर हेल्थ सेंटर इमान जातालो चर्ची मुखार व्हड लांब जागा हेगे जातकेचो हेजोसो हे तिंग हेल्थ सेंटर बांदला आनी झोल घोडाय थिंग आणता चिल्ड्रन पार्क एक कितली भुरग्यां लोक आहा आनी एक कितली चिल्ड्रन पार्क जाय हे सगळी जगा रावता सांग्यार हे कळात रे एशको हॉटीदार तो दिसलो ना एशको हॉटीदार दिसूंक जायना बिश्टो हॉटीदार काय आमकां कळटा आवाज करपाक आमी केले आवाज बिश्टा आवाज काय म्हणून येना इश्यू करपाक जाय सारको कळ्ळें न्हू बिश्टो आसलो आतां मदें गरम जाता मदें मागीर तोंड जातालो ते दीस वयल्यान गेले आनी आमी ताका सोडला पूण ते तूं म्हणलें सिरियसली घेवपाक गरज ना ते ऑलरेडी आपल्यागे चिल्ड्रन पार्क मोडला हे मात प्लीज घालाय चिल्ड्रन पार्क मोडून आनी दुसरी चिल्ड्रन पार्क पार्क म्हणटा चिल्ड्रन पार्क मोग घाल्यार तेच रिनोवेट करून ती पयशे पडटालो हे दोडाय आतां धोल दोडाय आमगे वाड्या वाड्या म्हणल्यार धोल दोडायन हे कितें हांव आसलो एकदां बसोन दीस मुगे वाड्यार एकटे पयशे पडटा पडलो दोडायन आपल्या वाड्यार वयला हेल्थ सेंटर ही परिस्थिती ही सांगना खबर ना आमी कितें वगैरे रावताले नाक बंद करून वगैरे रावया म्हूण तोंड बंद करून तुजी आतां नाका धरून म्हणटा तोंड उक्ती जाता कळ्ळें तुका आतां जालां आतां पयलीं म्हणजे आमचो रावलो 4 जाणां मध्ये आतां मागीर तेच गेला पयलीं कसो सांगतालो सुभाषान सॉरी म्हणून तरी आपण सुभाषाक देरा वयता म्हूण सुभाषान सॉरी बी म्हणलें आसतलें म्हाका खबर ना म्हणला तो सॉरी सुभाषान कितें संघा म्हणटा मुगे फ्रेंड उतराचो सुभाषान चूक मागलो तो तेका देरा वचून चूक मागली आसतली सुभाष पडले सॉरी This is related to Subhash Talk in village point. No, this is not related to children park. Irrespective of that topic. Politics कोण हाडटा तू आमदार हाडटा तू गेलो पॉइंट क्लियर कर तुझे धमकणार पॉइंट क्लियर करपाची तुझे धमकणार पॉइंट क्लियर करपाची धमकणार पॉइंट क्लियर आवाज वाढता आणि काय नाही आवाज वाढता काय नाही तू धमकणार पॉइंट क्लियर करपाची म्हणून तू सुभाष हाडटा तपासा बरे 8 नंबरावर बोल येते पडली 8 नंबरावर बोल बोली इंगा लावला का ते अरे तू तुझी शाश्वती ना पिशा अरे बाबा तुझे वडी पॉलिटिक्स तुझे शाश्वती ना तू माका सांगणार का काय बसतो तू अरे तू तू कोण रे तू सुटला फ्रस्ट्रेटेड पुलिस फ्रस्ट्रेटेड करेगा फ्रस्ट्रेटेड कोण जातो आम्ही कोणा कोण फ्रस्ट्रेटेड येणे चिल्ड्रन्स पार्क मोडला बाग चिल्ड्रन्स पार्क मोडला गावात करायचो तू काय म्हणले तू बोलले तू रिस्पेक्ट करते तू ऐसे समझा तो पुंत लागतो तू पुत्र बाप सारखं बोलतो ना तू नाही बोल ऐसे समझा तो पुंत कोण जाणार आता एसटी समाज मिळा जरा नंबर एकली नु एसटी समाज मिळा केरळ एसटी सगळी लोक आणि बाहेर तू आकडी तू बस रे बस का बाहेर एका उलोपा एका सोयला चलो हो फ्रस्ट्रेटेड झाला आणि एने गार्डन मोडला आणि गार्डन मोडून राजकारण करपाक गार्डन मारत होता आणि हो व्यक्ती किती आधी सोडपाक खबर तो बाबा पेंडिंग कर नेक्स्ट टॉपिक की तिघां भितरी रातीकडे रथ असताना ती नाल तरी फोटे तेडे म्हाका सांगला काय सांगले का तो किती जागा बजायला तो तितलो बांदून दी तिघा आतां काय बांदलो बी ना कोण ती पयली फोडटा काय नांव खबर ना तें आज तिघा कोण वयता फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा आमची ही मिटींग अटेंड केले बद्दल अशी मिटींग ही खूब बऱ्या मुद्द्याचेर आशिल्ली आज आमचो एक कावन्सिलर मॅच्युअर डिकोस्टा हेणें लॉर्ड बिरसा मुंडा हेचेर एक पुतळो सांग्यार जावचो अशें सजेशन आयिल्लें आनी त्या मुद्द्याचेर व्यतिरिक्त आनी थोडे मुद्दे आशिल्ले जेचेर डिस्कशन चालू आशिल्लें फर्स्ट ऑफ ऑल BJP सरकारान आमकां लॉर्ड बिरसा मुंडा कोड आनी त्याची योगदान कितलें आसा हें सगळ्यांक दाखोवन दिल्या बद्दल आमी BJP सरकाराचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात
तशेंच बिरसा मुंडा हो स्टॅच्यू मेशून एक 9 नंबर कावन्सिलराच्या वॉर्डांत जावचो असो दाखयल्लो पूण त्या वॉर्डाक एक देवस्थानाचें विठ्ठल देवस्थानाचें थंय कार्य घडटा. आणि तेजेर तुमचें कितें सजेशन आसलें आतां ते पार्काक वेगवेगळे स्टॅच्यू आसता तेजेर तशेंच त्या वार्डाक थंय देवस्थानाचें कार्य घडटा म्हणून तो वॉर्ड कावन्सिलरान थंयच्यान नाका दुसरे कडेन खंय कडेन आपल्या वॉर्डाक दाखया खंय तरी आपल्या वॉर्डाक तुमी सांगात आपूण रेडी आसा म्हणपाक लागलो. सो ड्युरींग दॅट स्टेटमेंट हांवें ताका सांगलें की चिल्ड्रन पार्क म्हणून जें आसा आमच्या चर्ची मुखार त्या चर्चीक थंय जावचें म्हणून कारण की थंय एप्पल ऑफ म्हणजे भरपूर जागो आसा. आनी इतलेंच न्ही हांवें तांकां स्वता सांगलें की बिरसा मुंडाचो लॉर्ड बिरसा मुंडाचें जावचें, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जावचो, जॅक सिक्वेराचो जावचो, शाबा देसाय कोण जे आसात आनी ताका आमी स्मारक पार्क अशें नांव दिवचें अशें म्हागेलें हें प्रपोजल आशिल्लें. आनी त्या प्रपोजलाचेर आमी 6 जाण मान्य जाल्लीं आसात. 6 जाणांनी मान्य केल्लें आसा की थंय चिल्ड्रन पार्क थंय त्या जाग्यार जावचें म्हणून. आतां हेजेर मुखार डिस्कशन जातलें. तें मागीर मुखाल्ले मिटिंगेक कन्फर्मेशनां येतलें आनी मुखार कितें म्हणटा तें जातलें. ते सायडीनूच ना मेशबा आमी पळयलें की बिरसा मुंडा वर्सेस छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पुतळ्या भितर तुमचें डिस्कशन जालें. सो कितें रिजल्ट 150th बर्थ एनिवर्सरी आमी भगवान बिरसा मुंडाचो सेलिब्रेट करता. देशभरान सरकारान जायते पयशे हाजेर मोडलेले आहा. त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसलें की आमच्या सगळ्या ST बांधवांचो एक लिडर ते बरोबर सगळ्या देशाचो लिडर भगवान बिरसा मुंडा हाचो एक भव्य दिव्य असो पुतळो त्या जाग्यार उबो जावचो जो विठोबा देवळाच्या ऑपोजीट त्रिकोणी म्युन्सिपालिटीचो जागो आहा. पूण खंय तरी कमिटीनूय म्हाका सांगलेलें म्हणल्यार प्रेजिडेंटान की थिंगा आमी खंय तरी रथाच्या दिसाक देवाचें कार्य करता. हांवें तांकां त्या बाबतींत तो जागो सायडीन बांदून दी म्हटलेलो. पूण खंय तरी आतां हांगा 2 कावन्सिलर म्हणपाक लागले आमच्या देवाचो जागो आहा थिंगा देवाचें कार्य जाता. हांवें पर्सनल सजेशन दिलें तरी देवाचो जागो आहा आनी हें म्हजें सजेशन लागून देवाच्या जाग्यार देवाचें कार्य जर कितें अडखळे येता जाल्यार डेफिनेटली ते म्हाका तेजें डिस्कशन करपाक फाटीं घेवपाक व्हडलो हरकत ना. पूण केरोज क्रूज जो आमचो वायस चेअरमन ताणें दुसरो जागो सजेस्ट केला. बरो जागो आहा ट्रायबल वेलफेअर रिसर्च सेंटर जो खैरीकाड्यार आहा अशें आमच्या कॅथलीक सिमेट्रीच्या ऑपोजीट त्या सायडीन आमी हें बांदलां. थिंगा भव्य दिव्य असो ST ट्रायबल रिसर्च सेंटर हाज्या मुखार भगवान बिरसा मुंडाचो पुतळो उबारपाचो हो प्रपोजल केरोजीन दिल्लो आहा आनी आमी मॅक्झिमम कावन्सिलर ताका सपोर्ट केल्लो. पूण खंय तरी तें कन्फर्म जालें ना कारण बाकीच्या कावन्सिलराचे बाकीचे डिमांड आहा. पूण आमी सांगलां आमची कमिटी आहा आमची संस्था आहा आमची चर्चीची कमिटी थिंगा उलोवपाक पडटलें. तो इशू आमी सायडीन दवरला. पूण जो सेकंड इशू मांडलेलो छत्रपती शिवाजी महाराज भगवान बिरसा मुंडा शाबू देसाय आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हांचे भव्य अशे पोर्ट्रेट ह्या सांगेच्या नगरपालिकेन लावपाचे हे 10 कावन्सिलरान सपोर्ट केल्ले आनी पास केल्ल्या. खऱ्या अर्थान ह्या सगळे लिडराक मनांतल्यान मानता हिंगा राजकारण कांय नाशिल्लें. कोणूय कितें उलयलें जाल्यार आमी ताचेर भाश्य म्हाका करपाचें ना. म्हजें क्लियर इंटेन्शन आशिल्लें भगवान बिरसा मुंडाचो स्टेजीर थिंगा जावचो. पूण खंय तरी देवाचें कार्य थिंगा ह्या खातीर हांवें तें स्टेप मातशें फाटीं दवरला कारण देव हो सर्वप्रथम आसता आनी विठोबा देवाक मनांतल्यान आमी मानता. आनी मागीर फूल सपोर्ट आसा आनी खंयचें एक जाता जाल्यार हांव तसोच शिवाजी लॉबी आसा. एक समज जर जाता जाल्यार हांव तितून एग्री आसा म्हणल्यार कितें फंड चडपाक कितें एक ST हेका लागून. आतां पळयलां की म्युन्सिपालिटीची जमीन आसा जाल्यार तेजेरूय सुद्दां तुमकां परमिशनां घेवपाक पडटा पुतळे बांदतले जाल्यार. तेजे वयल्यान कितें सांगपाक जाता? परमिशन घेवनूच हें करचें न्हू बेश्टी तशें करचें ना न्हू. तशें न्ही जेन्ना म्युन्सिपालिटीचे एरिया आहा तेन्ना आनी खंयची ऑथॉरिटी तुमकां कित्याक लागून परमिशन घेवचें पडटा? परमिशन म्हणल्यार ऑथॉरिटी तुमचो कंट्रोल ना ते आसा कंट्रोल आसा मेन म्युन्सिपालिटीचे न्हू ते. हय म्हणल्यार डिस्कशनाक अशें येयलें की Discussion बाकीचे कमिटी कडल्यानूय तुमकां परमिशन घेवचें पडटा अशें म्हणटा. बाकी पार्टी कडेच्यान कशें मेन म्युन्सिपालिटी. सो रेजोल्युशन जालें थंयच घालतले तुमी? तशें घेता न्हू रेजोल्युशन थंयच घेतलें. आनी एक समज एक म्युन्सिपालिटीचे आतां दुसरें देवस्थान आसता नाल्यार कितें आसा एक तांकां विचारचें पडटा ना म्हणना थंय विचारचें पडटा हांगा विचारचें पडटा. पूण चीफ ऑफिसर म्हणटा अजून रेजोल्युशन जावना फर्दर डिस्कशन तें डिस्कशन आसा. तेच म्हणटा कोणा कडेन डिस्कशन जाय. जर तुमची ऑथॉरिटी आहा ते जाग्यार जाल्यार दुसरे कोणाची हें जाय खंयचें खंयचें दुसरे कोणाची खंयची कमिटीची ऑथॉरिटी जाय काय म्हणटा परमिशन जाय. ऑथॉरिटी म्हणल्यार आमकां तुमी म्हणटा ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतला CO म्हणटा रेजोल्युशन घेवना. रेजोल्युशन घेवना नेक्स्ट मिटिंगेर रेजोल्युशन जाता. नेक्स्ट आतां मिटींग फक्त हें जाता पॉयंट हाडटात न्हू मागीर घेवपाचें ना आतां मागीरचें हें करता. आतां कितले अशें केन्ना घेतलें तुमी डिसिजन? फुडलें आतां परत ऑर्डिनरी जाता तेन्ना ती येता. आतां आनीक पॉयंट जाला स्टँडींग कमिटी ते म्हणटात ती तुमकां कळना काय तुमकां याद ना
तुमचे कितें ना, मत कितें जालें आमचें कितें जालें जो चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आसलेलो देंवप चडप जालें आनी दुसरी मागीर घेवया मागीर तितून कितें जालें की सगळीं सिग्नेचर आनी हें आसता पळय ते आमचे एकावंटंट आनी सीओ हें करता ना आमी बी ती तितले एक हें घेतलें ना पूण आतां हें फुडें हांव ती घेतलें स्टँडींग कमिटी मिटींग बोवाळ असो मोठो जालो की तुमी विसरली जावं तुमकां खबर नाशिल्लें काय इट वॉज पर्पजफुली ते मेन आसपास कितें तो कितले जाल्यार ऑपोजिशन म्हणटलोच न्हू कितें कितें घालतलो म्हाका तेजे बाबतींत कांय येत ना पूण हांव खरेंच फाटफुडें जालें हें हांव मानता ना म्हणना पूण हांव आतां नॅक्स्ट टायमार घेता ती हांव मिटींग